उपस्थित आमचे उस्मावचे सरपंच श्री नरेंद्र गावकर, हांगा आमचो जिल्हा परिषद सदस्य उमा, आमचे सगळे मंडळ अध्यक्ष टांगी, आमचे उपसरपंच, आमचे सगळे पंच सदस्य आणि आमचो डॉक्टर वडटेकर आणि आमची डॉक्टर जे सगळे आयज आयोजित करपाक आमकां खूब आमकां मदत केल्ली आसा. डॉक्टर संगीता, आमचो डॉक्टर केदार आणि बाकी सगळे पुराय हेल्थ डिपार्टमेंटाची टीम. आयज तुम्ही आहा म्हणून आम्ही हे सगळे करून पावता. आणि आयज देशाचे आमचे प्रधानमंत्रीचो आज वाढदिवस असल्या कारणान आयज सकाळी कार्यक्रम आशिल्लो 20 क्लिनिक, पण हांवें ठरयलें की हांवें मुख्यमंत्री विनंती केली की हांव म्हाज्या मतदारसंघात पयलीं वयतलो कितें लोक रावल्या आणि लोकां खातीर आमी आमचे कडेन दोन्ही मतदारसंघात वाळपय मतदारसंघात आणि पर्ये मतदारसंघात आणि उसगांवचो भाग आमी ठरयलें की तिनी कडेन आमी कितें तरी करूंक जाय. आणि आमी सगळें करूंक शकता जेन्ना डॉक्टर आमकां सहकार्य करता. डॉक्टर आमकां सहकार्य करता म्हणून आमी लोकां खातीर कितें करूंक शकता. देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यांचो आयज वाढदीस आमकां सांगले गेला की तुम्ही लोकां पर्यंत पावपाचो तुम्ही प्रयत्न करूंक जाय फुडले 15 दीस. आणि तुमच्या आमकां ऑलरेडी सांगलेलें आसा कितें कितें आमी करूंक जाय. आमचे मदीं विनोद शिंदे ते म्हाजे बरोबर हे सगळे प्रोग्राम आमी बसून आमी ते कॉर्डिनेट करीत आसता की कशें कितें आमकां फुडें वचूंक जाय. आणि तो आपल्या म्हाका खूब सहकार्य असल्या कारणान आमी वेगळे तरेन आमी हे गोष्टी फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करता. डॉक्टरांची मिटींग आपयली आनी देशाचे प्रधानमंत्रीचो एकूच संदेश आसा, मंत्री असो कोणी असो त्यांनी लोकां कडेन पावपाचो प्रयत्न करूंक जाय. सामान्य जनतेक ह्या सरकाराचो एक फायदो जावंक जाय आणि म्हणूनच त्या दिशेन आमी काम करपाची गरज आहा. आणि म्हणूनच तरेतरेचे कार्यक्रम आयज आयोजित केल्ले आसा. बीच क्लिनिक पासून आणि अर्थ कन्झर्वेशन पासून त्या तरेचे वेगवेगळे कार्यक्रम. आणि त्याच बरोबर आमी ठरयले की आमी आमच्या लोकांमध्ये आमी वचून आमी आयज आमचे गोवा मेडिकल कॉलेज अँड हेल्थ सर्विसेस एकत्र हाडून आयज आमी हेल्थ कॅम्प आमी वाळपय आयोजीत करता. त्याचबरोबर मोर्ले कॉलनीन आमी 3 पंचायती एकत्र हाडून थंय आमी करता. आणि आमचे चालूच आहा. आयज तुमकां सांगपाचो मुद्दो इतलोच की म्हाका खुशी दिसता की आमची पुराय पंच बॉडी पंचायत सदस्य सगळ्यांच्या सहकार्यान आमी हो कार्यक्रम हांगा आयज आयोजीत करपाक आमी शकले. त्याचबरोबर आमचे डॉक्टर्स, आतांच कोणी उल्लेख केलो की गोवा मेडिकल कॉलेजाची परिस्थिती पयलीं बरी नाशिल्ली, पण कितें आसता प्रत्येकाची विचारधारा आसता की आपूण कितें करतलो ह्या हॉस्पिटलान. आणि आमचे डॉक्टर बी एकदम मेहनत करता. डॉक्टरान आमकां सहकार्य केल्यारूच आमी कितें तरी लोकां खातीर आमी बरें करूं शकता. नर्सान आमकां सहकार्य केल्यार आमी कितें बरें करूं शकता. आयज तरेतरेची परिस्थिती मनस्थिती लोकांची बदलल्या. आयज लोक सरकारी हॉस्पिटलान वचून ट्रिटमेंट घेता. आयज सकाळी बी हांव फोनारूच आशिल्लो आमचे डॉक्टर मिशेल कडेन, कोणाच्या आईचे हार्ट फेलियर आशिल्ले ते ट्रिटमेंट. म्हणजे प्रत्येक मनीस पयलो चॉयस म्हणटा हार्टाचो कितेंय आसल्यार काय कसलेय विशय आसल्यार तो गोवा मेडिकल कॉलेजात वचून ट्रिटमेंट घेवपाचो प्रयत्न करता. आयज आमी 2-3 नवे स्पेशालिटीज बी आमी गोवा मेडिकल कॉलेजात आमी ऑर्गनायज करून आमी हे घेता. आनी देशाचे प्रधानमंत्री नॉर्थ इस्टान आयज त्या लोकांक त्रास जातलो म्हणून त्यांनी एक अग्रीमेंट केल्लो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल आणि त्याचबरोबर आसामचो गव्हर्नमेंट आणि केंद्र सरकार आम्ही बी त्याच तरेचे अग्रीमेंट करपाक आमी फुडें सरल्या. म्हणजे आमचे गोंयचे लोकांक जे हॉस्पिटल बांदता, जे आमचे देशाचे प्रधानमंत्रीन आमकां ते हॉस्पिटल दिल्ले सँक्शन करून, आमी तेजे डेफिनेशन चेंज केल्ले आसा स्टेट कॅन्सर सेंटर म्हणून. आणि म्हणजे आमकां केंद्रा कडल्यान आनी आमकां फंड गावूंक शकता. आणि त्याचबरोबर जर टाटा मेमोरियल सारख्या हॉस्पिटल कडेन आमी आणि केंद्र सरकाराचे मॉनिटरिंगचे अंडर आमी जर ते चालू केले तर म्हाका दिसता गोंयचे जनतेक कॅन्सराचो रोग इतलो वाडला, गोंया भायर वचपाची गरज पडची ना. फुडल्या 2 वर्सां भितर आमी हे अग्रीमेंट आमी फुडल्या 1 म्हयन्या भितर आमी सायन करतले. आणि ऑलरेडी केंद्रान आमी 2-3 आमच्यो मिटिंग्यो जाल्यो. आणि ह्याच तरेन आमकां फुडें वचूंक जाय. लोकां खातीर सगळ्या दृश्टिकोनान लक्ष दवरपाचो आमचो प्रयत्न आमचो आसाच. हांव विसरलो आमचे बालाजीचो नांव घेवपाक, आमचे धारबांदराचे सरपंच. आणि हे कितें आहा हे आमचे जंक्शनाचेरूच आसा. दोन्ही मतदारसंघात तेजो फायदो जाता. आयज धारबांदरा मतदारसंघ आणि उसगांवच्या लोकांक हेजो फायदो जाता ह्या हॉस्पिटलाचो. आणि त्याचबरोबर एक वेगळे तरेचे घ्या की हे हॉस्पिटल म्हाज्या स्वताच्या वडिलांन बांदलेले 1972. हांव जेन्ना मागीर आरोग्य मंत्री जालो मागीर आमी अपग्रेडेशन केलें. आतां जे कितें एडिशनल सोयी आमी उपलब्ध करून लोकांक आमी दिवंक शकता ते दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आणि मेन म्हणजे कितें आहा की उसगांवच्या परिसरांत एक वेगळ्या तरेन आणि आमचे कॅम्प्स आमी आयज आमचे स्वताचे ट्रस्टाच्या माध्यमांतल्यान आमी ठरयला की आमचे 2-3 डॉक्टर्स आमी ज्या तरेचे ओपीडी चलयतात, एक बी केअरच्या अंडर आमी एक वेगळ्या तरेचे पेडियाट्रिक आणि इतर काही आमी डॉक्टर्स आमी आमच्या रोलार घेवन आमी हो कॅम्प्स आमी चालू करतले. प्रेग्नंट महिला रिस्की प्रेग्नन्सी असल्यार डॉक्टरा बरोबर संपर्कान रावन आमी ते ऑलरेडी सिस्टम जाग्यार घालपाचें आमचें चल्लां. म्हणजे आमी आमच्या मतदारसंघाचे सध्या उलयता पायलट बेसिसचेर. आयज उसगांवचो परिसर आसूं,
काय वाळपयचो परिसर असो काय आमचो पर्या मतदारसंघाचो परिसर असो हांव चड वेळ घेना. हांव आभार व्यक्त करता की तुम्ही सगळ्या व्हडले संख्येन आमचो लोक आयलो, आमचो स्टाफ तुम्ही हा म्हणून आयज आमी जायते आमी सोयी सुविधा आमी लोकां खातीर आमी दिवंक शकता. आणि सगळे डोनर्स ज्यांनी रजिस्टर केल्ले आसा खरेंच आयजचो दीस हो महत्वाचो दीस, कारण आमच्या देशाचे प्रधानमंत्रीचे विचार वेगळे असतात. आयज त्यांचे विचार इतलेच आसा की तुम्ही लोकां खातीर कितें करा. हे रक्तदान शिबीर आमी आयज हांगा आयोजीत केल्ले आसा. पूर्ण आयज पंचायत बॉडी आणि आमचे डॉक्टर संगीता, डॉक्टर केदार हे सगळ्यांचे सहकार्यान आणि आमचे सरपंच आणि पुराय आमचो झेडपी आमचे पुराय आमचे टीम मेंबर्स जे आमचे सगळे पंच सदस्य असो, आमचो विनोद शिंदे असो, सगळ्यांचे सहकार्यान आणि लोकांचे सहकार्य असल्यार आम्ही कितेंय करू शकता लोकां खातीर. आणि हे रक्तदान शिबीर म्हणजे एकदम महत्वाचे शिबीर आणि म्हणून आम्ही ठरयलें की आम्ही उजगांवचेर आम्ही ते चालू करतले. चड वेळ न घेता कितें आसा भाशण करपाक खुबशे गोष्टी आसा. नरेंद्रान आतां जायते विशय मांडल्या ते योग्य तरेन हांव ते फुडें व्हरपाचो प्रयत्न आमचो आसतलोच. मेन म्हणजे कितें आसा की आयच्या दिसा आम्ही सगळ्यांनी एक निश्चय करूंक जाय की आम्ही कितें करू शकता आमच्या ह्या परिसराक, काय आमच्या देशा खातीर, काय आमच्या लोकां खातीर, काय आमच्या ह्या परिसरांत जे तुम्ही रावता ते करपाचो प्रयत्न प्रत्येक नागरिकान करपाची गरज आसा. कोण सांगता म्हणून करपाची गरज ना. आमी बी सकाळ फुडें उठून आमी आयज ठरयलें की उजगांव येवपाकूच जाय. आणि आयज उजगांवचेर आमी आतां वयतले वाळपयचेर आमी वयतले मोल्ले. पूण कितें आसता प्रत्येकाचे हे आसता की बाबा आपूण कशें करतलो तो कार्यक्रम, आपल्या खंयचे दर्जेचो कार्यक्रम आपल्याक करूंक जाय. म्हाका कोणी सांगूं ना आमी 50 लोक बी जमूं शकता, 20 लोक बी जमूं शकता. पूण कितें आसा मनान आसल्यार आनी लोकांचो साथ असल्यार, पंचायत बॉडीचो साथ असल्यार, डॉक्टरांचो साथ असल्यार आमी तांकां विनंती करता. डॉक्टर म्हाजी शेजारी आणि डॉक्टराचो वडील म्हाजो आमचो साहेबाचो बरो मित्र. पूण कितें आहा की आमी एकमेकाक सांबाळून एकमेकाक मंत्री म्हणून आहा म्हणून कितेंय कसोय वागूं शकना. एक मर्यादान रावन सगळ्या गोष्टी एक वेगळ्या तरेन फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय. आणि लोकांचो साथ असल्यार, लोकांचो आशिर्वाद असल्यार तुमच्या मनासारख्या गोष्टी ह्यो करपाचो आयज आमी निश्चय करूया. देशाचे प्रधानमंत्रीचो आयज वाडदीस, नरेंद्र मोदीजीचो वाडदीस. आमी जे कितें ठरयलां आमच्या मतदारसंघात या परिसरात लोकां खातीर करपाक ह्यो गोष्टी करून आमी फुडें व्हरया. इतलेंच सांगून माझे 2 शब्द पूर्ण करता. Thank you, sir, for your inspirational words. Sir, could you please put me on?